सदांच सांबाळ मायेका कुदीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी भरलेले मायेका कुदीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी भरलेले आमच्या गरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी हांव तूं सोदीं तांच्या गरजांनी तांच्या दुखांनी तांच्या विघ्नांनी हांव तूं सोदीं मायेका कुदीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी भरलेले मायेका कुदीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी भरलेले
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्याची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या NC रॉकी हाचे पासून आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आनीक एक पावटी ही मिसाची भेट सुरू करता आसतना हे मिसाचे भेटेन आमी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. खेरीत भाशेन जीं कोण ह्या दुयेंसाक लागून अडचणीक सांपडलेलीं आसात, जीं इन्फेक्टेड जाल्लीं आसात, जीं इन्फेक्टेड जावपाची शक्यताय आसा, तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. जे हेल्थ सर्विसीस दितात, डॉक्टर्स, नर्सीस, हेल्थ वर्कर्स, फार्मासिस्ट, तशेंच जे ऑफिसर्स आपलें काम दुसऱ्यां पासत करीत आसात, तांचे पासत आनीक एक पावटी मागुया. आनी आमी सगल्यांनी फावो ती प्रिकॉशन्स घेवपाक आमकां देवाची जाणवाय आनी फावो तें मोन कॉपरेशन दिवपाक मोन मागुया. आमच्या सरकारी वडिलां पासतूय मागुया. तांणी बरे ते निर्णय घेवंक आनी सगल्यांक बरे भाशेन सांबाळूंक ह्या आकांताच्या वेळार आमकां पाव म्हूण आमच्या बापाक विनवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. देव आमचो मोग करता आनी ह्या पासत आपलींच देणी दिवन तो आमकां वायटांतली निवारता. कोण नासतल्यांक जेजू पावता. जांकां आदार करूंक कोण ना तांकां पेकोवणेचो हात लायता. आयज होच पेकोवणेचो हात आमकां सगल्यांक लाय म्हूण मागुया. भोव करून जीं कोण पेरिगान सांपडलेलीं आसात, जीं कोण इन्फेक्टेड जाल्लीं आसात, मरणाचे तोणीर आसात, तांकां सगल्यांक होच पेकोवणेचो हात लाय म्हूण आमकां देवाची काकलूत मागुया. हांव पातकी सर पदवीधार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, दडवण करून हो प्राचीत काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताचे आचारणान पास्कांच्या गुटान फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी तुजे सोडवणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. इजाक्याल प्रवादाच्या पुस्तका वेल्यान वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका 2 देव मंदिराच्या दारवंट्याशी पोतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेर आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उंबऱ्या पोंडाक तावन उदकाचो वाल भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराच्या उजवे कुशीक पडलें. वेदीचे दोकीन वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या उदेंती वाटेर आसलोल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत दवरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका वाडांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाचे खुबेक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान वाड्यांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपराक पावलें. आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी पोतून म्हाका वाड्यांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोड जाल्ली आनी ते नोडांतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक वाड चोर खोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोड. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलें मूं? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी पोत्तून नोदेचे देगेर पावलो. पोत्तून पावलो तेन्ना नोदेचे देगेर दोनी वाटेनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेर वावरूंक आब्रांव आनी दोर्या पर्यंत पावता आनी दोर्यांत पावतूच दोर्याचें उदक गोड करता आनी जंय जंय ही नोड पावता थंय जिवी जिवी उरतली आनी जायती मासली आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोड व्हांवता थंयसर सुबां जिवीत उपजता. नोदेचे दोनूय वाटांनी देगेर सगळीं जिनसां फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. ताचीं पानां कधीच बावची नात आनी ताचीं फळां कमी जावची नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यांत. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावन दी. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमचे सांगाता आसा. जाकोबाचो देव किल्लो, आमचो किल्लो. पोतून म्हणुया, दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमचे सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बोल. कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सोदांच तयार. भूंय कापेल्यार कापूं,
दोंगर खोल दोऱ्यांत उमटून पडूं आमी हालची ना. जबाब: दोलबाराचो सर्वेस्पूर आमचे सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटली, व्हांवतात उदकां एक नोदेची. बोव वत्या सोरेस्पोराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर ठिकाण केलां शारा मदें, तर तें शार हालत कशें? जबाब: दोलबाराचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबाराचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पड्यात, सोरेस्पोराची कर्तृत्वां ताणें प्रितुमेचेर केल्लीं अजापां. जबाब: दोलबाराचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. निर्मोल कालीज देवा, रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यांत आनी तुजे सोडवणेचो पोत्तून म्हाका दी संतोश. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसाल्याक गेलो. जेरुसाल्यांक शेडयाचे तळये लागीं एक भांडावळ आसा. हेब्रेव भाशेन तिका बेतजाता म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डीं, थोंटीं, आरेन दल्लोलीं असलीं खूब पिडेवंत पडलेलीं आसलीं. तीं सगळीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेन देंवतालो आनी उदक हालतालें. उदक हालतच जीं कोण पयलीं उदकान देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तळयेन घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता. जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजें आंतरूण घे आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें आंतरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आज सोनवार, तुज्यान आंतरूण उखलूं नजो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला. ताणें म्हाका अशें म्हणलां, तुजें आंतरूण उखल आनी चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें आंतरूण उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हणलें? कोणें म्हणलें तें बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जालो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातक करिनाका, ना तर तुका कितेंय आदलेवून पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताचे पाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर ज्यो वस्तू ह्या दिसांनी घडटात तांकां कितल्यो लागींच्यो आसात सोर जाता. ही आख्खी परिस्थिती आमच्यान देवाच्या उतरान पळोवंक जाता. आयज आमी भलायकी सोदता आनी भलायकी देवा कडली येता. देव मंदिरांतले उजवे वाटेंतल्यान उदक व्हांवता तें हांवें पळयलें आनी हें उदक पावता तितल्यांकूय नवें जिवीत, नवीं फळां, नवी वनस्पती मेळटा. आयज देव मंदिरांतल्यान उदक कसलें व्हांवता काय? आयज आमच्यांनी मिसाचे भेटेक येवन भाग घेवंक जायना. दॅर इज नो पर्सनल प्रेझन्स. पूण तरी आसतना हें उदक ह्या दिसांनी सगळ्या इगर्जांतल्यान व्हांवता. आल्तारांतावन आयची टॅक्नोलॉजी वापरून लायव्ह स्ट्रिमींग करून रिकॉर्डेड मिसां करून ही कृपा व्हांवत आसा. देवाचें उतर व्हांवत आसा. घोराबे कशें आमी बाराबर रावन ह्या देवाचें उतर आमकां एके भशेन घेयत आसा. देवाची कृपा व्हांवता. देव मंदिरांतले उजवे वाटेंतल्यान उदक व्हांवता तें हांवें पळयलें आनी हें उदक पावता तितल्यांकूय सोडवण मेळ्ळी, जिवीत मेळ्ळें. हेंच जिवीत आमकां सगल्यांक फावो जाता. दुसरी परिस्थिती आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानान कशे भाशेन हो मनीस जो आरेन धरलेलो 38 वर्सां बरो जावंक ना. बरो जावपाचो सोयेग आसा. कित्याक थंयसर जी तळी आसा थंयसर देवाचो दूत देंवता आनी तें उदक आलयता आनी त्या वेळार कोण थंयसर त्या उदकान भितर सरता तो बरो जाता. 38 वर्सां हो मनीस ह्या घडयेची वाट पळयत पळयत आयलोलो. बरो जावंक सोदतालो. आनी जेजूचो प्रश्न, तूं बरो जावंक सोदताय? आयज हो प्रश्न दुबाव वेरेत आमी कोणाकूय विचारीत जाल्यार होच जबाब जातलो. पूण म्हाका आदार करूंक कोण ना. थंयसर तळयेन म्हाका घालूंक कोण ना. हांव वेता म्हणल्यार थंयसर आनीक कोण पावता म्हज्याहून पयलीं. आनी देखूनच म्हाका थंयसर पावूंक जायना. हो इलाज म्हाका मेळना. आयज जितलीं जाणां इन्फेक्टेड जाल्लीं आसात, जांकां हें दुयेंस लागता, तांच्यांनी आपणाचे पासत कांयच करूंक जायना. आनी ह्या पासत तांकां आदार करूंक आयज कितले जाण आपल्यो सर्विसीस दितात. दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स, इसेन्शियल सर्विसीस प्रोवायडर्स, हे सगळे आदार दिवपाक आसात. देवाची हातयारां तीं. आनी जेजून एकाच उतरान ताका बरो केलो. तुजे हातरून उखल आनी चल, तूं बरो जालोय. आनी बरो जाल्या उपरांत कारणय जेजून सांगलां, पातकाचें कारण. तूं परतून बरो ना जावंक पातक करिनाका, पातक सोड. कित्याक परतून जरी तर तूं त्या पातकान पडलोय जाल्यार आदलेहून पास्ट तुका कितेंय जायत. आयज जेन्ना आमी देवाची काकलूत मागता, आमी मनशांनी जे आमकांच करून दवरलेले आसा, आमचेच फोंड बांदून काडलेले आसात, आमी काकलूत मागता, ओय सायब आमी चुकल्या, आमी तुजेर आज्ञाचेर आड गेल्या आनी ह्या पासत आयज ही नवीं नवीं दुयेंसां आमकां भोगूंक पडटात. आमकां बरी कर. आमी चूक मागता आनी नव्यान ह्या पातकान पडना जावंक आमी वावुरतले म्हूण भास दिता. तर हेंच मनान दवरून ह्या आयची मिसाची भेट भेटोवया. जेजूक आमी आसा तुयतावन आमच्या काळजान आपोवया. तो आमचे भितर सरता, आमच्या घोराब्यान भितर सरता, आमचे भलायकेन आनी आमचे पिडेन भितर सरता आनी आमकां हो इलाज दिता. विस्वास दवरता ताका तें फावो जातलेंच. तर देव मंदिरांतले उजवे वाटेंतल्यान उदक व्हांवता, देवाचें उतर व्हांवता, तें आमकां सगल्यांक पावूं, तें आमच्या घोराब्यांक पावूं, तें आमचे कुडीक लागूं, तें आमकां सगल्या वायटांतले निवारूं. हेंच मागून ही भेटवणी आमच्या जिविताची देवाक उबारुया.
काय तूं एकाच उतरां अर्पणान तुवें आमकां दिलाय तो वांगडा तुका प्रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरांत तुका आमकां जिविताचो म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा तुज्या हातांतली घेतलेली देणी हो गोवांचो उंडोन हो दाकांचो सोरो आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितान आमकां तुज्या रोचनाक तूं सांडिनाय पूण तुज्या आदारान सांबाळटाय म्हूण ही देणी गोवाय दितात आनी त्याच बरोबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवण जातात. हो तांचो फोड आमकां सदां पूण भोव करून ह्या प्राचीत काळार मेळोसो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच पुरीशें वण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्ज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तुजी कृपा आनी काकलुतीक उलो मारतल्या ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तूं बरो जावंक सोदताय. डू यू वॉन्ट टू गेट वेल? आमकां सगल्यांक भलायकी फावो कर म्हूण देवाची काकलूत आमकां दी म्हूण मागुया. आनी भोव करून जे कोण ह्या दुयेंसाचे शिकार जाल्ले आसात तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण खतखत्यान जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक विनवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक येता. ती आमचेर जुट्टी आनी कास्त हाडिना आसा पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कुमन्यावान आमी खासगी वांटो घेवंक पर्सनली वांटो घेवंक आमकां घडये सोयेक ना पूण खेरीत भाशेन ह्या वेळार तुमचे स्क्रिनीचेर आत्मीक कुमन्यावाचे मागणे स्पिरिच्युअल कम्युनियन प्रेयर जे आसा तें करून आमी जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या गोराब्यांत घेवया.
सांबाळ चोलोयता ताचे बोळे कोणासा सुपून प्रेती कोतलो प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या गुटां वरवीं आमची काळजां दयेन तूं नितोळ आनी नवीं कर आनी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत आमकां तुजें जिवीत आनी गोठाय भरपूर मेळूं दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोत्राय धरुया. आमच्या बिस्प साहेबान आमकां नवो सर्कुलर पाठयल्लो आसा, ताची थोडीशी माहिती तुमकां दिता. खेरीत भाशेन जे आयज पासून डिरेक्टिव्स दिल्ले आसात, कॉंग्रिगेशन मास ना, म्हणजे लोकां सांगाती मिसाची भेट ना. फुडें कोळू पासून ही भेट लोकां सांगाती आसची ना, म्हणजे फकत यादनीक मिसाची भेट भेटयतलो लोकां विरेत. मिसाचे भेटेन चड जाणां भाग घेनात. आमचो साकिस्तांव भाग घेता, गीत गावपी आनीक वाचपी. तशेंच आमकां ही सर्वीस पावोवचे पासत आमची टॅक्निकल टीम आसा ती तातूंत भाग घेता. पूण तुमकां सगल्यांक घरान तुमच्या जेन्ना तुमी मिसान वांटो घेतात तेन्ना हें मीस खरेंच तुमी समोरमतल्या भाशेन घेवचें म्हूण बिस्प साहेबान मागलां. म्हणटच सगलीं घराब्यान बाराबर येवंक, बरे भाशेन न्हेसूंक, बेसनी कॅज्युअल घरांतूच आसलेल्या भाशेन न्हय पूण मिसाचे भेटेक आमी न्हेसूंक आनीक सगल्या मागण्यांनी जाबाबांनी गायनांनी आमी वांटो घेवंक आमकां उगडास केला. मिसाची भेट खेरीत भाशेन भेटयता ती यादनीक एकटोच भेटयता खरो, पूण ही सगळीं तुमचेय पासत हाचें इंतेसांव तुमकां भेटयता. त्या दिसाक आमचे फिरगोजेन जाणें मीस दिल्ले आसात तांच्या इंतेसावांकूय आमी हे मीस भेटयता. आनीक दुसरी मागणी आसात. दुसरी मागणी म्हणल्यार आमच्या इगोर्जेन यादनीक मागणें करता. तुमी तुमच्या घरांनी मागणी करतात, तेर्स करतात, मर्सी प्रेयर करतात. तशेंच देवाच्या उतराची समोरमणी पवित्र सभेचे मागणे आसा. प्रेयर ऑफ द चर्च, लिटर्जी ऑफ आवर्स. वेळा वेळार आमचे गोंयचे डायसिजन लिटर्जी केंद्र आसा ते आमकां ही मागणी दिसाच्या दिसाक पाठयता. ती आमी वापरची आनी ह्या मागण्यांत आमी वांटो घेवचो. जाता ते भाशेन बाराबर लार्ज गॅदरिंग्स करपाची बंद. म्हणटच आमच्या समुदायांनी वा आमच्या वाठारांत आमी बाराबर मेळून मागणें करची ना. वो खुर्साची वाट जावं वो कसलेंय दुसरें डिवोशन जावं आमी ती ह्या दिसांनी करची ना टील फर्दर नोटीस. बावतिज्म इगोर्जेन ह्या दिसांनी जावचें ना. पूण जरी तर करपाची गरज आसा जाल्यार फकत बावतिज्म घेवपाक भुरग्याक आनी आवय बापायन येवचें. ह्या दिसांनी गॉड पेरंट्सांची गरज आसची ना. म्हणटच
खरेंच जरी तर गरज आसा बावतिजम घेवपाची जाल्यार आमकां कळोवचें आनी त्या प्रमाणे आमी तुमकां फुडली म्हायती दितले हांव. काजाराचे साक्रामेंत जाता ते भाशेन आमी ते पोस्टपोन करूंक आमच्या बिस्प साहेबान मागलेलें आसा. जाता ते भाशेन ते मुखार व्हरचे, डेट्स चेंज करच्यो. पूण जरी तर कांय कारणांक लागून ती समारंभूंकूच जाय जाल्यार फकत अकोल न्हवरो आनी 2 जाण विटनस आनी यादनीक ताचे बगर आनी कोणेंच हे समारंभणेन वांटो घेवचो न्हय. हे साक्रामेंत जाता तेन्ना मिसाची भेट आमी भेटोवची ना. फकत साक्रामेंताची समारंभणेची रीत आसा ती आमी करतले हाची चतराय धरची. कुमसाराचो साक्रामेंत जरूय तर कोणाक खरेंच गरज आसा जाल्यार आमकां कळोवचें. ताची फुडली म्हायती कशे भाशेन हें कुमसार जातलें तें आमी तुमकां पर्सनली कळयतले. पूण त्या मेरेन जोण एकल्यान आमी आमचे काळजांत तावन दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागता तेन्ना देव आमकां बक्षिता. आनी आमी बोगसणें मागोवन हेंय आमच्या मनान काळजान हाडटा की ज्या वेळार आमकां सोयेक मेळटलो त्या वेळार आमी कुमसार जातले. When I get the first opportunity, I will make my confession before the priest. हे मनान दवरून जेन्ना आमी आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागता तेन्ना आमकां तें बोगसणें फावो जाता. म्हणटच ऑर्गनायज्ड कन्फेशन्स फिरगोजीनी आसची नात ह्या दिसांनी टील फर्दर नोटीस. जरी तर कोणाकूय पिडेस्ताची मागणी गरज आसा जाल्यार आमकां आपोवचें. पिडेस्तांची मागणी घेता तेन्ना खेरीत भाशेन जाता तितलीं थोडीं जाणां घोराब्यांतलीं हे समारंभणेन वांटो घेतलीं. ह्यो सगल्यो समारंभण्यो करता आसतना सगळे प्रिकॉशन्स, सॅनिटरी प्रिकॉशन्स म्हणजे आमचे हात बरे भाशेन धुवंक, कसल्योच वस्तू आमी आफूड ना जावंक, हे सगळे आमी उपाय घेवचे म्हूण आमचो बिस्प साहेब आमचे लागीं मागता. आमी जाणात ते भाशेन भुरगीं 12 वर्सां उणी आनीक तशेंच जाणटीं 60 वर्सांहून वयर जीं आसात तांकां ही पिडा रोखडीच लागपाक शकता, शक्यताय चड आसा. ह्या पासत भुरग्यांक आनी जाणट्यांक जाता ते भाशेन आमी सांबाळून दवरचीं. हाचो अर्थ हो न्हय की जीं कोण 12 वर्सांहून वयर आसात आनी 60 वर्सांहून सकयल आसात तांणी आपणाक जाय तें करचें ना. आमी सगल्यांनी जाता ते भाशेन काळजी घेवची, प्रिकॉशन्स घेवची, आमकांच आनी आमच्या घरच्यांक आनी दुसऱ्यांक आमी हे पिडेंतली वाटावची. हें बिस्प साहेबान मागलां. खेरीत भाशेन मोरनाची समारंभणी इंतेर जरी तर कोणूय जरी तर भायर पडलो जाल्यार सगलो लोक इंतेराक येवचो ना. फकत बहुत थोडीं घोराब्यांतलीं आनीक यादनीकूय घरा लागीं आमच्या मेल्ल्या भावाक व भयणीक व्हरूंक येवचो ना. आमी ताका इगोर्जेन हाडटले आनीक मिसाची भेट करिनासतना आमी ही मोरनाची रीत करतले. हे आनीक दुसरे आमच्या बिस्प साहेबाचो सर्क्युलर जो आसा तो आमच्या ग्रुप्सांचेर धाडलेलो आसा. तुमी तो उक्तो करचो आनी बरे भाशेन इन डिटेल्स तो वाचचो. ह्या दिसांनी भाव भयणीनो आमी घडी भिरांती नासत पूण आमी सगळी जी काळजी आसा ती घेता आसतना आमचो सरकार जे आमचे लागीं मागता, आमचे हेल्थ सर्विसीस, हेल्थ ऑफिशल्स जे आमचे लागीं उपाय घेवपाक मागता तांकां सहकार दिवया. आनीक हो सहकार तांचे पासत न्हय पूण आमचेच पासत. आनी भोव करून मागुया आमच्या सरकारा पासत फावो त्यो सवलती तयार करूंक जाता ते भाशेन. न्हयच फकत बेश्टेच डिरेक्टिव्स आनीक कर्फ्यूज बगर ज्यो इसेन्शियल सर्विसीस आसात, हेल्थ सर्विसीस, इक्विपमेंट्स जाय. आयज आमचे डॉक्टर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स तांणी आपलोच जीव एके भाशेन रिस्कार घालून आमची सेवा करूंक ती तयार आसात. पूण तांकांय फावो ते गरजेचे इक्विपमेंट्स जाय ते
मेळोशे करूंक आमच्या सरकारान आनी हेल्थ ऑफिशल्स जे आसात तांणी फावो तितले उपाय घेवंक तांचेय पासत आमी मागुया. एकामेका पासत मागून मागण्यान एक रावन ह्या दुयेंसाचेर आमी जैत व्हरतल्याहूच आमी ताचेर जैत व्हरून आमी आयज जें कितें वाचलां ही देवाची भलायकी आमकां मेळून घेतल्याहूच तर होच विस्वास धरून आमच्यो सगल्यो चुकी ओळखून घेवन देवाची काकलूत मागून मुखार सरुया. दर सांजे 7 वाजता आमचे फिरगोजेन पवित्र वर जाता आनी तेंय बीन आमी लायव्ह स्ट्रीम करता. ह्या दिसांनी इंटरनेट जायतो मातसो प्रॉब्लम जाता कित्याक सगलो लोक त्या वेळार इंटरनेट उजार करता. आमी जाता ते भाशेन दुसऱ्यो सवलती तयार करूंक प्रयत्न करता. हेंय बीन तुमी सगल्यांनी मागण्यान दवरचें. खेरीत भाशेन ही मिसां जी लायव्ह स्ट्रीम जातात ती तातूंत आमी भाग घेता आसतना CCR TV हे आमचे दिओसिसीची ऑफिशियल चॅनल खेरीत भाशेन ताचो वापर करचो म्हूण आमच्या बिस्प साहेबान मागलेलें आसा. पूण त्याहून चड जण एकल्यान आपले फिरगोजेच्या पादविगारां बरोबर पातकुरां बरोबर ही मिसाची भेट भेटोवची आनी तुमचे फिरगोजेचे जे मीस लायव्ह स्ट्रीम जाता तातूंत वांटो घेवचो म्हूण बिस्प साहेबान मागूंक लायला. आतां ह्या वेळार आमी दिमी घालून निमणो आशिर्वाद घेवचे आदीं हें मागणें देवाक उबारुया. सोर पदवेदार आनी काकलुतसार देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडा येन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पिडा नियंत्रणा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. निमणो आशिर्वाद घेवया आनीक एक पावटी देवाची काकलूत मागुया, देवाची कृपा मागुया आनी आमी जण एकल्यांनी फावो ती काळजी घेवंक एकामेकाक आमी सुरक्षीत सांबाळूंक आमकां जाणवाय मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Moja deva cargam ditolo tacindini kednans visorzona tobukshita suglituji pata topidin lotu kaboro kurta Moja dewa
आशिले